नमस्कार. साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. सद्याक साश्टीक सगळ्याकाय जर ज्वलंत जर असो जर विशय आसलो जाल्यार ते कुंकळचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीतलें प्रदूशण. गौरव, तूं आज थंय गेल्लो, आज तुवें सामको ग्रावंड रिपोर्ट म्हणटा तसो तुवें थंय केला, तुवें थंय पळयला. प्रदूशण नियंत्रण हे म्हणटा की बोर्ड म्हणटा की ते सगळे कंट्रोलाक आसा. ते म्हणटा आमी 2 हे बंद केल्यात. अशें कितें जालां थंय काय सिच्युएशन तशेंच आसा पयलीं सारकें? आमी पयलीं थंय कुंकळे पावले, सगळी इंडस्ट्री भोंवले, इंडस्ट्री कडेन पयलें वास येवपाचो येता. उदक जें सोडटात तेंय चालूच आसा. उदक सोडटात तें म्हणलें सारकें कुंकळे सारकें इंडस्ट्रीच्या सायडीच्यान उदक सोडटात. आनी तांणी नवी टॅक्नीक काडल्या, त्या उदकाचेर हाडून माती घाल्या, म्हणजे तें उदक थंय दामून उडचें अशें. दुसरें, वास जे फॅक्टरी म्हणटात ते लोकां कडेन आमी उलयले. लोकांनी आमकां अशें सांगलें की ते IDC गेले, तांकां जर लेटर आयलां कितें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें, ते IDC म्हणटा आमकां काय लेटरच पावलो ना. सो इंडस्ट्री बंद जावपाचो हें पयस. आतां लोकांनी जें आयकलें आमी तें कितें म्हणटात, लोकांनी अशें सांगलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जर तो पाटील आसा ताकाच थंय यो कुंकळे, तूं राव हांगा 2 दीस आमगेर राव, तूं पळय कितें जाता तें परिस्थिती. अशी परिस्थिती आसा की कुंकळेच्यान एक 3 किलोमिटर सुद्दां म्हणजे बाजाराक सुद्दां तो वास येता. ताजे पयस घर आसात ते वाड्यार वास येता, हे सायडी आकांबळार थंय मुखार वास येता. म्हणजे इतलो वास येता. आनी ती फिश मिलांतल्यान जो धुंवर येता न्ही तो तर पळोवपाच ना. तुका दिसाचें सुद्दां काळोख दिसता थंय. म्हणजे तिळसान हांव एक 9, 9:30, 10 म्हळ्यार आशिल्लो, ते फिश मिला कडेन जर पळयलो तुवें जाल्यार सारको काळोख दिसता. म्हणजे तिळसान जालें अशें दिसता, पूण एक्चुअल टायम तेन्ना 10:30, 10 जाल्ले आसता. अशी थंय परिस्थिती आसा. तांची अजून मागणी आसा की बेगींतले बेगीन तुमी येनात जाल्यार आमचें आंदोलन आनी तीव्र जातलें आनी आमकां एक तर रस्त्यार देवचें पडटलें आनी रस्तो बंद करचो पडटलो. जो कुंकळेचो हायवे आसा तो बंद करचो पडटलो. अशी लोकांची संख्या तयार चल्ल्या इतली मोठ्या प्रमाणात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणटा की आपलें काम केलां, आमी काम करतात सामकें. एक महेश पाटलाचो जो हो आसा अध्यक्ष आसा तरी आहा की एक 2-3 जाण जर सोडले, 2-3 कारखाने सोडले जाल्यार बाकी सगळे आमी जे कितें तांकां नॉर्म्स घालून ते पाळटात म्हणटा. अशें हें म्हणटा. तूं म्हणटा की थंय परिस्थिती हाता भायर गेल्ली आसा. बरोबर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सामकें हाका इंट्रस्टेड ना अशें दिसता तुका? आतां जर ताणें आमकां थोडे पेपरूय दाखयले तातूंत भितर प्रत्येक फॅक्टरीक तुका प्लांट दवरचो पडटलो, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. ते सांगता, फॅक्टरी वाले सांगता की आमचो ट्रिटमेंट प्लांट पोना आसा. पोना असल्यार उदक वतलें खंय? उदक ते काडपा जाय न्ही, तें उदक पोना आसा म्हणटा. एक हें जालें. दुसरें म्हणटा तें उदक व्हांवपाचें थंय चालूच आसा. शेत जें मुखाल्लें आसा त्या शेतांक सगळें उदक येता आनी तें उदक पळयल्यार कळटा की तें फॅक्टरींतल्यान आयलें म्हूण. ही तांची ग्रावंड परिस्थिती सद्या म्हणल्यार. लोक चाळवल्यात, रस्त्यार येतले. लोक रस्त्यार येतले 100%. ताणी आतां मेमोरंडम सायन करून CMाक धाडिल्लो आसा, चीफ सेक्रेटरीक धाडिल्ला, गव्हर्नराक धाडिल्ला, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, अशें करून सगळ्यांक ताणी आपलें मेमोरंडम धाडला. ते म्हणटा आनी आमच्यान जायना, आमकां फकत दंड बंद कर म्हणना ते, पूण ते कंट्रोला हाडात, कितें करा आनी कंट्रोला हाडात. थंयचो एक नागरीक विजय प्रभू म्हणटा, ताणें सामको आतां ह्युमन रायट्साक एप्रोच जाला. बरोबर. सो हो इश्यू वाडटलोच. आनी दुसरें म्हळ्यार कशें आसा, थंय तो स्लॅग, तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा, ताणें आनी एक हें दिलां गव्हर्मेंटा सजेशन. 13 कोटी पडटा म्हणटा ते. 13 कोटी पडटात तुमी आनी 5 कोटी गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा. पयलीं म्हणटा तेजी फॅक्टरीक फायन मारिल्ली आसा 7 कोटी, ती तांचे कडल्यान रिकवर करा. सो तुमकां आनी तुमची ट्रेजरीचेर बर्डन पडपा ना. आमचे ते हय, कोणाचे टॅक्स पेयराच्या हाजेर ते पयशे वेस्ट जावपाना, गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीचेर बर्डन पडपाना. सो 7 कोटी रिकवर करा. आतां एक फायन समज तुका एक हेल्मेटा लागून जावं कित्याक मारली, ते लोकांनी एग्जांपल दिलें तें तुमकां हांव सांगता, जाल्यार ते म्हणटा आमगे कोण कमी करना. तुमी ते फॅक्टरीची वायोलेशन करता, तांची कमी कित्याक करता काय म्हणटा ते. हें तांचें अशें मत आसा. त्या भायर ताणें एक पेपर, तातूंत भितर पेपर प्रोड्यूस केले, जितलो स्लॅग वयर आसा तितलो ताज्या कडेन डबल सकयल आसा. म्हणजे कोणी तरी थंय एक चिऱ्याची खण काय कितें पीठ मारिल्लें, दोंगर कापून माती कोणाक घाल्ली त्या टायमार पयलीं, थंय तातूंत तो स्लॅग घाल्लो आसा. सो जितलो तुमी वयर दिसता पेपराचेर तितलोच तो पेपराचेर सकयल आसा. तो म्हणटा कोणाक खबर ना आनी ताजे बद्दल कोण उलयना थंय. आनी ते अशें म्हणटा तातूंत भितर हे आसात आमचे मेटल्स आसात ती रेडिओ एक्टीव असो बरोबर सारकें एक्झॅक्ट. आनी तें उदक आतां सिपेज जावन कितली ग्रावंड वॉटर पिड्यार जालें आसता तें पळय. आनी ती जी कुंकळेचो जो मुखाल्ल्यान नालो वता, जो मेन वॉटर हें आसा तें, तो वता osळ्ळें म्हणल्यार वता. आपल्या कुंकळे लोकांकच न्ही, ते osळ्ळें म्हणल्यारय पावले आनी थंयच्यान ते साळांतल्यान दर्या पावता. आनी ते नुस्तें आमी खातात. आमीच न्ही, सगळे गोंयकार खातात थंयचे आनी बरें न्ही म्हणटा. आनी एक इश्यू
जो आमी परत परत ह्या हातूंत माध्यमांतल्यान हाडटात की सँड ड्युन्स. बरोबर. सँड ड्युन्स कट जाल्यात. सद्याक जर पळयलें जाल्यार 4 कडेन, एक बाणावली, एक सेर्नाभाटी, एक वार्का मार्का. आनीक चवथो आमचो थंय बेनावलेच्या कुशीन आनीक हाजे आसा थंय बरोबर. 4 इश्यू जाल्ले आसात. चारय कडेन ते तूं म्हणटा झुरी हाजे कडेन हे जाल्ले आसा. चारय कडेन कातरल्यात. बरोबर. आनीक ती जे पयलीं जे उंचवटे आशिल्ले ती आतां जवळपास जमीन जाल्या. जमीन जाली. तातूंत भितर काल पयर बाणे आमच्या वेंझीन आनी वेंझीन बायड माणे भुरग्यांतल्यान ते म्हणटात की सरकारा कडेन धोरण ना. परत आज वेंझीन त्या एक्साचेर घाला की जर सरकारा कडेन धोरण आशिल्लें जाल्यार ते परत रिस्टोर कशें करपाचें बरोबर. ते सांगता आशिल्ले म्हणून. पूण धोरण म्हणजे म्हजो एक प्रश्न आसा की सरकाराक सगळे आमचे कुंकळे पळयले, हांगा पळयले, एनवायरमेंटाचें पडून गेला काय कितें? सरकाराक पळोवन गेले ना अशें दिसता न्ही. आतां लोक इतली बोवाळ मारतात, थंय वचून तुमी पळोवपा जाय आशिल्लें आनी थोडेशे उपाय योजना. लोक कितें म्हणटा आमकां फकत एक बरे भशेन स्वास घेवपाक दी. सँड ड्यून जो तो कट जालो, कोणें कट केलो तो ताका आज पर्यंत धरलो ना. मेन म्हणल्यार ताजेर धरपा सोडून ताजेर एक सादी FIR जालो ना आनी कांय एक्शन जायना थंय म्हणल्यार. अशी परिस्थिती आसा. आतां वेंझीन परती आपले ट्वीट केलां की थंय आज पर्यंत आमी विजीट करून सुद्दां अजून पर्यंत कोण कांय गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कांय घेनात म्हणजे आनी कितें उरलं काय म्हणटा. ना हे वेंझीचे निलेश काब्रालाक हे करपाचें एटॅक करपाचो बी टॅक्टिकी, कारण निलेश काब्राल आनीक वेंझीचे एकामेका कडेन आतां पसून केन्नाच पटलेले ना. पटलें ना. बरोबर. ताका लागून बी काय म्हण, कारण हे दोनूय जो प्रश्न येता तो हाजे कडेन येता, निलेश काब्रालाच्या निलेश काब्राल म्हणटा एनवायरमेंटल मिनिस्टर. आनीक एक खरें की म्हाका दिसता निलेश काब्रालान ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीकूय केन्नाय पळोवणी केली ना आनी हांगा सँड ड्युन्स अशें केन्नाय पळोवणी केली ना. सँड ड्युन्साचेर आतां काब्राल प्रत्येक कडेन वचपाक शकना, पूण ऑफिसरान वचपाक शकता न्ही ते. ऑफिसरान वचपाक कोण गेल्लो दिसता तुका? कोण ऑफिसर गेलो ना तेच सांगता आतां. आतां झुरी कडेन जेन्ना कटींग जालें आतां ते म्हाका दिसता 2 म्हयने जातले फाटीं, 2 म्हयने फाटीं एक ऑफिसरान तुका एक FIR तर जावपा आशिल्ली आनी FIR जालें जाल्यार मुखार ताजेर एक्शन जावपा आशिल्ली. कांयच एक्शन जालें ना. दुसरें म्हणल्यार वेंझीन आनी एक सांगलां की गव्हर्मेंटा कडेन सँड ड्यून जर काडलो, डिस्ट्रॉय समज कितें डॅमेज जालो जाल्यार तो इन्स्टेट कसो करपाचो, ताजी परती हें कशी करपाची ताजी मेकानिजम ना आमचे कडेन. हें मेकानिजम येन्ना म्हळ्यार आसपा जाय आशिल्लें. सँड ड्यून कितें तें अशें आयज काल जाल्लें न्ही, तें खूब वर्सां लागता ताका जावपाक. आनी तें कित्याक जाल्लें तें नेचराचो एक हें, सो दर्याचें उदक हांगा येवचें न्ही आनी गांव वाडटलो, ताका लागून तें सँड ड्यून आशिल्लें. आनीक तुवें पळयलां की सरकार फकत एक इव्हेंट सोडले जाल्यार आनी कितें इंट्रस्ट आसा काय कितें अशें कित्याक लागून म्हणचें पडटा की आमचे हॉस्पिटलाच्या फुडें जे हेल्थ सेंटर आशिल्लें ती एक हेरिटेज बिल्डींग, बरोबर. ती फाटल्या जुलयाक जेन्ना मोठो पावस, जुलय न्ही ऑगस्टाक जेन्ना मोठो पावस आयलो तेन्ना ती मोडली. ताच्या फाटल्यान आज 8 ते एक 4 म्हयने गेले. हय. 4 म्हळ्यार 60 सुमार म्हयने गेले. आतां ताजी ताडपत्री जी लायिल्ली ती ताडपत्री हळू सगळं पडपाक लागली वाऱ्यान, कळ्ळें तुका. पूण ती बिल्डींग पडिल्ली ती तशी आसा ताका कोणें सुद्दां सादं प्लास्टर सुद्दां काडना आनी कोणें पळयलें ना दिसता म्हाका. PWD त्या दोतोराक विचारलें तो सांगता PWD आमी एप्लाय केलां PWD येयत ना. तुका हांव आनी एक एग्जांपल दिता. मोती दोंगराचे तळसाजर सायडीक एक टाकी आसा, ताजें उदक ते एरियेक फातोड्डा सगळ्याक सप्लाय जाता. आतां मार्चाक आमी ही टाकी वचून पळयल्ली, ताजे पयलीं ताणें सगळ्यांक लेटर करून जालें, सगळे ते लोकल कावन्सिलर कामील बरयटन सगळ्याक हाडून हें दाखयलें की टाकयेचो वयलो स्लॅब कोसळ्ळा, ताची सरी दिसतात आनी तातूंत भितर वचून सगळो चिकोल पडटा, कोण आनी बाटली उडयता तुमी. आज पर्यंत थंय कांयच जालें ना. आनी ते लोक उदक खातात. ते लोक अर्दे मडगांव आनी फातोड्डा उदक खातात ताजें. कळ्ळें तुका. तशेंच ही हेरिटेज बिल्डींग, ही बिल्डींग प्रिजर्व करून दवरपा आशिल्ली. ही बिल्डींग पडपाक पयलीं जायनाशिल्ली, ती पडली ती रिपेर करा. ताजे नंतर हॉस्पिसियो बिल्डींग आसा पयलींची, हय ती तशी सामकी हें जाल्या, ती केन्ना पडटली ती सांगपा येना, ती प्रिजर्व करपाक जाय आशिल्ली. आतां तूं हांगा मडगांव बाजारांत जर मुन्सिपाल्टी हेंच जाल्ली आसात. तूं फकत कोटेशन आनी हें तें मुखार चालूच आहा. मुन्सिपाल्टी एक दीस ना एक दीस अशें करून उरलेले पडटलीच. आमची कामत बस स्टँडा कडेन सायडीक तुगेले ओल्ड कोमुलदाद बिल्डींग, तिजी परिस्थिती पळय, ती जाल्ली आसा सामकी जीर्ण. ती एक तरी उडोवपाची ना जाल्यार ती किंवा रिस्टोर करात आनी टुरिजमाक दियात किंवा प्रायवेट हाजे कडेन दियात आनी तातूंतल्यान पयशे करपाक मेळटा तांकां. हे रेव्हेन्यू येतलो तितलोच. ती बंद आसा ती पडली फाल्यां, थंय लोक आसता सकयल कितलेशे बसीक रावता, तांचेर समज एक हें पडलें जाल्यार अपघात जातलो पडतो. एक इश्यू हो आमकां साश्टीक लागना,
बट तरी आसतना तो मागीर साश्टीकय लागता. पयलीं म्हणटा डेंगू हाका लागून एक चली चिखले एक्सपायर्ड जाली आनी तेन्ना मॉविन गुदिनान म्हणलें की आपूण जाय जाल्यार हेल्थ मिनिस्टराक पांय पडटा पूण हांगा डॉक्टर दवरात. डॉक्टर दवरात कारण हांगा डॉक्टर कमी आसात, बरोबर. ताका लागून ते सारके लोकां कडेन पावना पावनात पावना आनी ताका लागून असल्यो घडणुको घडटात. हीच परिस्थिती आमच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत थंय आहा. बरोबर. कित्याक लागून इतले अनासता? ते एक सरकारांतलो मंत्री उलयता अशे भशेन आनी आमी ताजेर उलोवन सरकारांतलो मंत्री म्हणटा की आपूण पांय पडटा. हांगचे सगळे आमदारान पांय पडून जाले आनी ते सगळे आमदारान लेटर केलें. आतां विजय म्हणटा आपूण कोर्टां वता म्हणटा लास्टाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें करपाक. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें सगळें सावथ गोवाचें एक मेन हॉस्पिटल हें. तें तरी सारकें जाग्यार घाला. इतले पयशे मोडून तें बांदलां. जायना 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 करून 5-6 वर्सां काडून तें बांदलां. तें मातशें जाग्यार घालपाचें. काय ताका थंय ती प्रायवेट तांचो दुसरो प्लॅन आसा न्ही. ते म्हणटा आमी प्रायवेट नर्स तुगेलें मेडिकल कॉलेज हाडटात आनी त्या प्रमाणे तुमकां सर्विसीस दितले. पूण कितें तरी बेगीन करात कारण थंय आमकां हांगा हें कशें जालां स्टॉप सावड्डेच्यान हाडलो हांगा रावलो हांगच्यान जीएमसी धाडलो अशी परिस्थिती आसा हांगा. आनी एक सरकारांतलो मंत्री उलयता म्हणजे तूं चिंत कितें तें. तोय बी वास्को सारकें एक ताजे हातूंतल्यान ताका तरी जीएमसी लागीं आसा. आमकां हांगच्यान वतलें आनी पयस पडटलें. हे जर सगळें पळयलें जाल्यार आमी पयर जर जें कन्क्लुजन काडलें तशेंच काडचें पडटलें. आमचें प्रशासन चलयता तो जाल्यार फकत हायकोर्टानूच इंटरव्यू जावचें हायकोर्टान अशें घेवचें पडटलें आतां हायकोर्टान दिसता म्हाका. नाजाल्यार थंय हायकोर्ट कोण एक हाडून बसोवचो पडटा. एक सेपरेट हायकोर्ट करपा पडटलो दिसता म्हाका. म्हाका ह्या वेळार एक विचारपाक म्हणजे एक हें काडलें चल्लां कितें काय म्हणून. काशिनाथ शेट्यान एक प्रश्न केल्लो हें कितें चल्लां रे काय म्हणून. तसोच आज दिसता म्हाका हे सगळे साश्टीकार सगळे आमचे मडगांवकार होच प्रश्न करतात आसतले चल्लां कितें चल्लां कितें. कारण कुंकळचें प्रदुशण थांबना. प्रदुशण नियंत्रण मंडळ म्हणटा आमी थांबयतात. त्या वडच्यान दर्याची वेळ अशी कातरून उडयतात की फाल्यां जर सुनामी सारको आयलो सुनामी सोड एक मातसो मोठो पावस पडून जर हुंवार आयलो तर हे आमचे मडगांव पावपाक शकता. ह्यो आमचे वैभव म्हणटा आमचे खंयचे हेरिटेज बिल्डिंग्स ताजे जर इवन ते जर खंय टुरिस्टाक ताजे कडेन एट्रॅक्ट करून जर हाडले तातूंतल्यान पयशे करपाक जातात. बरोबर. पूण ताजे कडेन दुर्लक्ष चल्लां. हातूंतल्यान कितें तरी बरें येतलें अशें दिसता तुका काय हे अशेंच चलपाचें? आशा करपाची आशा करून पळोवपाची येता जाल्यार येता. एक म्हणजे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें जर सांगलें न्ही सगळे MLA आमचे सावथ गोवा जितले आसात आमचे कडेन सगळ्या पावरफूल आसा स्पिकर जो लास्ट पोतार आसा ताका हें मेन लागता कित्याक तागे थंय तशें हॉस्पिटल ना. तांणी फुडाकार घेवपाक निलेश काब्राल सुभाष फडणवीस आसा तोय त्या कुशींतलो आनीक वेल्यान हातूंत भितर मंत्री आनी आतांचो कंटेंडर आमगे दक्षिण गोंयचे हांणी मातशें तरी लक्ष घालचें. बाबू कोळेकार तो सोदता न्ही टिकेट तांकां हें करता. ताणें तो उपाध्यक्ष BJPचो ताणें हें पळोवचें आनी मातशें मनार घेवन बेगीच कितें LOP आसा आमचे कडेन हांगा म्हणजे हांगा एक तांणी एकठांय येवन मातशें दक्षिण गोंयचें हॉस्पिटल एकदांच्या जाग्यार घालून लोकांक थकाय दिवपाची ही एक. म्हजे कडल्यान म्हणटात लोक म्हणटात की राजकारण नाका राजकारण आमकां करपाचें ना पूण तुमी ह्या किमान हेल्थ आनीक एनवायरमेंट म्हणल्यार आमचो प्रदुशण आनीक हे परत हेल्था कडेन हें आसा जो लागीं आसा त्या विशयाचेर जरी एकठांय येयात आनी आमकां थाकाय दियात अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आमी एक आशा करया की हांवें काल म्हणलें तशें हांकां सगळ्यांक सुबुद्धी दिवची सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी लोकांचे हे जे त्रास जातात ते थोडे तरी कमी जावचे इतलीच आमी आशा बाळगुया. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.